आज आम्ही गब्याचे उक्करी करूया. शितोट घेऊन जेवच्याका लायक जाता. हांव हांगा अर्द मात्र यूज करतस. वरलंतू कोदल करतस ते आमगेले नेक्स्ट अपलोड. 1 kg गब्बो ताजे पोय पुरो काण घेवका. गब्बे पोय पुरो काडली नंतर ताजे भितर इचिके सॉफ्ट असता त्या मात्र यूज करचे. शिंदितन चूत आयल्यार ते काडका. शिंदिलेलो गब्बो उदकान घालका नाजाल्यार इवागी काळी जाता. नेक्स्ट फंडाक हांव हांगा दोन्ही बेडगे मिरसांगे काडतस ताजे बी पुरो काडतस. तुमका बी काडचे नाका जाल्यार ह्या स्टेप स्किप करेत. एक कायलीन तू 1 टेबल स्पून तेल, 1/4 टीस्पून ससम, कुडकी कोण दवरलेल्या बेडगे मिरसांगी, 1 करबेव. शिंदून दवरलेल्या गब्ब्याचे उद्दा पिळणे घेऊन हाका घालया. अर्ध टीस्पून मीठ, 2 टेबल स्पून गोड सम भरसून घेऊया. आता अर्ध कप उदक चड उदक घालचे नाका गब्बो वग्गी सित्ता. बावडी तलकोन सना उजेरी या मोव जावते सिजोका. एक 5 दोकून 10 मिनिट भितर रेडी जाता. गब्ब्याचे कलर चेंज जाला पण 2 टेबल स्पून सोई. गॅस ऑफ करून येता सर्व करूक रेडी. आमगे विंगड रेसिपीज पळोवक जाल्यार कमेंटान दिता. ह्या व्हिडिओ लाईक करून आमची वसरिका सबस्क्राईब करेन ती. थँक्यू बाय टेक केअर.